नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकरांच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग लीज वाठारांतल्यान घरादारां वांटयात गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका सरकारान धाडिल्ले नोटिशेक लागून अडवलपाल गांवांत पडला खवदळ. पणजूण पंचायतीच्या ग्रामसभेत मारपेट केल्ल्या प्रकरणात दोगांय दुबावितांक जामीन मंजूर 24 नोव्हेंबराक ग्रामसभेत जाल्ली मारबोडय पणजूण पुलिशेन केल्ली अटक. कुंकळये प्रियोळ वालवाडो वाठारांत सांपडिल्ल्या बिबट्याच्या पोराक फोंडेच्या राना खात्यान घेतला ताब्यात उपचारा उपरांत व्हरतले बोंडला भेरण राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांची माहिती. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरण आनंद जाधवाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्ताची पुलीस बंदखण वाडयली 2 दीस. धारगळ वादग्रस्त सनबनाचो विषय पंचायत मंडळाक पयली आपल्या फुड्यांत येवं दी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन घाले पंचायतीचेर. आणि एअरबीएनबीची भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू पर्यटन खात्याकडेन एअरबीएनबीन केल्ली कबलात. आता खबरो विस्तारान. गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसतनाय अडवलपाल गांवांतली मिना खण सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्या. दुसरे वटेन मायनिंग लीज वाठारांतल्यान घरादारां भायर केन्ना काडटली ताची लोक वाट पळयत आसतनाच ह्या लोकांक नोटिशी धाडिल्ल्यान गांवांत सध्या खोदळ पडला. फोमेंतो रिसोर्स कंपनीची अडवलपाल गावात लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू करपाच्यो हालचाली सध्या सुरू जाल्यात. मायनीचेर मशिनरी कामाक लागल्यात. ह्या खणी इसी लेगीत मेळ्ळ्यात. दुसरे वटेन मिना खणी विशीं म्हणणें मांडपाक येता ते 24 डिसेंबराक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात सुनावणी निश्चित केल्या. ते विशींची नोटीसय मायनिंग लिजात येवपी लोकांच्या हातांत पडल्या. गांवाचे प्रस्न सोडयात आनी उपरांतच मायनिंग सुरू करात. गांव काबार जाता जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी थळव्या लोकांची भूमिका आसा. मायनिंगाचो हो विशय अडवलपाल पंचायतीचे कांय ग्रामसभांनी बरोच तापिल्लो. मायनिंग लिजांतल्या घरादारांचे विचार करचे पयलींच मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला. ब्लॉक नंबर 5 अडवलपाल थंय मायन चालू जावपाचें आनी सध्या चालू केल्या तेंच्यांनी कितें तरी एक्टिविटी चालू जाल्या आनी थंय आमच्या पुर्वजांच्यो सगळ्यो जमनी आहा, आमच्यो घरां आसा, देवळां आसा, ती सगळी लिजान येयल्ली आहा आनी आमची मेन म्हटल्यार मशानभुमी आहा थंय. आमी कितलीशींच वर्सां जालीं आतां थंय मशानभुमी आमची आहा. आमचे काजू शेतां, ती शेतां सगळी करी काजू आहा. ते हे आतां कंपनी म्हणजे गव्हर्मेंटान कंपनीक लिजाक 50 वर्सां दिल्या. ते आमी तेचेर कितें करपाचें, कितें खावचें आनी कितें करपाचें. तुमकां आतां नोटीस येयल्या? हय, नोटीस येयल्या आमकां. प्रत्येकाच्या घरांतल्या कमीत कमी म्हाजे आनी म्हाका बायले गेल्या नोटीस. खूब जाणांक नोटीसी येयल्या तेंच्यो. कित्याक म्हणून नोटीस आयले ते? आमकां 24 डिसेंबराक तेंच्यांनी रिप्लाय मागल्या दी म्हणून. जे ऑपरेशन जे जातले ते अडवलपाल जे जातले ब्लॉक नंबर 5 ते लोकालिटी पासून 10-20 मिटराचेर आसा. त्या एरियेन जेंचे सर्वे नंबर दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान तेतून देवळां आसा, स्मशानभुमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा. आनी गव्हर्मेंटान ही लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या. आनी ही दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सेंट घेवंक ना. त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच तेची कल्पना न दिता जशें काय एक कोण तरी भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमच्या 50 वर्सां फुडल्या. ताका लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा. कित्याक उत्पन्नाचें साधन वतलें. शेतां पयलींच गेल्या 25 वर्सां पासून गांवांत एकय शेत पिकना. शेती पाड जाल्ली आसा कित्याक तर तेतून मायनींग रिजेक्शन आसा आनी तेतून मोठमोठी झाडां वाडलेली आसा. जेन्ना टोटल शेती बंद जाता, शेती हो उदरगतीचो एक बेस म्हणटा आमी सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाचेर.
पण जर बेजच जर ना जाता तो गांव फुडें वचूं शकना कसोच आनी जर मायन स्टार्ट जाली जाल्यार फुडें त्या लोकांनी करचें कितें तेंची जमीन तांकां कोण दितलो गव्हर्मेंट दितलो जाल्यार खंय दितलो तेंची घरां बांदून दितलो कितें करतलो गव्हर्मेंटाक मायनीचो पयसो म्हत्वाचो आसा की लोकांचें जिवन म्हत्वाचें आसा आनी दुसरो गव्हर्मेंट जेन्ना अशे प्रोजेक्ट काडटा तेन्ना तातूंत कांयच विचार न करता कित्याक तर 2.5 किलोमिटर अंतराचेर जो नॉर्थ गोवा अख्ख्या नॉर्थ गोवाक उदक पावयता असो अस्नोडा फिल्टर प्लांट आसा आनी आमच्या गांवांतसून जे नाले व्हांवता ते नाले टोटल रिजेक्शन त्या प्लांटाक घेतले त्या प्लांटाचे भवितव्य कितें तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हणजूण पंचायतीच्या ग्रामसभेत मारपेट केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या गजानन तिळवी आणि कालिस्टो फर्नांडीस या दुबावितांक शुक्रारा जामीन मेळ्ळो. 24 नोव्हेंबराक जाल्ले ग्रामसभेत लावड म्युझिकाच्या विशयावेल्यान ह्या दोगांय दुबावितांनी डॉक्टर इनासियो फर्नांडीसाका मारपेट केल्ली. ते उपरांत हणजूण पुलिशेन तांकां अटक केल्ली. त्या डॉक्टरांचेर जो असोल्ट जाल्लो आसा मारहाण जाल्ली आसा त्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी दोगांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आनी त्या संदर्भात काल दोगां जाणां आपल्या ताब्यांत घेतिल्ले आसा तांकां अरेस्ट केल्ले आसा ताचें नांव जावन आसा गजानन तिळवे कॅलिस्टो जॉन फर्नांडीस दोगांनी अंजुना पुलिसांनी अरेस्ट करून आयज अशें कळून येता की जेएमएफसी कोर्टान तांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा वासुदेव. कुंकळ्ळे पियोड वालवाडो वाठारात सापडिल्ल्या बिबट्याच्या पोराक सध्या पुणेच्या रान खात्यान ताब्यात घेतला. तशेंच ह्या बिबट्याच्या पोराचेर पशुसंवर्धनात उपचार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उपचारा उपरांत ताका बोंडला अभयारण्यांत व्हरतले अशी म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. आमी फोंडा जे फॉरेस्ट कार्यालय आसा थंय आसा. काल जे कुंकळे वालवाडा हांगा जे बिबट्याचे पिल्लू मेळ्ळें ते पिल्लूक सद्याक हांगा फॉरेस्टा कडेन हांगा आसा आनी तेका जी आमची एनिमल हजबंड्री आसा थंय तेका ट्रिटमेंट जालो आसा. काल तेका सलाईन बी लायलो आनी तेका आतां कितें तेका ग्लुकोज बी ते कितें फेडी दिवपाचें तें दिता म्हणून सांगलेलें आसा आमकां. हे संदर्भात आमी DCF मेळपाक आयले पूण DCF सद्याक हांगा पणजे मिटिंगेक कितें गेला म्हणून आयकलां. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी RFO तांडेल हेजे कडेन उलयले बाबा ताका कितें प्रिकॉशन बी घेता. तेणी सांगलें की तेका सलाईन बी लायिल्लो आसा आतां सद्या बरो आसा आनी मुखार बाकीची प्रिकॉशन घेवन तेका बोडला जे आसा थंय तांकां ऑब्जर्वेशना खातीर धाडटले म्हणून अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आनीकूय 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणाचे मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्ताचे पुलीस बंदखण आनी 2 दीस वाडयल्या. पळयात पुराय बातमी. जाधव हाज्यो सेंट्रल बँक ऑफ इंडियेचो ब्रँच मॅनेजर काकोडा ब्रँचाच्यो आज ताजे 2 बेल एप्लिकेशन आशिल्ल्यो केपें कोर्टा मुखार ज्यो आतांच आर्ग्यू जाल्यात आनीक JMFC ए कोर्ट केपें आनी ऑर्डरी खातीर दोनूय मॅट्रीक शेनवाराक सकाळीं दवरल्या. आतां एक बरी सांगपाची गजाल म्हणल्यार दोनूय मॅट्रीक जातूंत हांवें अरेस्ट आसा तातूंत पुलिसांनी ज्युडिशियल कस्टडी मागल्या म्हळ्यार आमचे ताजे कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन कितें कंप्लीट जालां अशें सांगलां. सो आमकां ताची कंटिन्यूड पुलीस कस्टडी नाका अशें म्हणून ज्युडिशियल कस्टडी ग्रांट केल्या. सो कोर्टान ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या आनी ऑर्डरी खातीर शेनवाराक मॅटर दवरल्या. बाकीचे आनी एक 2 ऑफेन्सीस आशिल्ले तातूंत एक ऑफेन्साक आमी एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन फायल करून ऑलरेडी ऑर्डर घेतली. सो आमी आतां शेनवाराक ह्या ऑर्डरीची वाट पळयतले आनीक वी आर होपफूल की बरी ऑर्डर येतल्या. आनंद जाधव मॅनेजर आणि तन्वी वस्ताची पोलीस जाले आणि कोर्टाचा निर्णय येयला की जो जाधव आसा तेका 2 दिसांनी ज्युडिशियल कस्टडी तशेंच तन्वी वस्ताक 2 दिसां रिमांडार. फाटल्या दिसांनी तेणे फायर बेला खातीर अपील केली. एक बेल ऑलरेडी आसा 2 अपील केले डिसिजन शेनवारा जातले. तशेंच ते तन्वी वस्ताक तेका 2 दिसां रिमांडार दवरले. तशेंच तेणें परत एक फावटी तेणें बेला अपील केले आयज तेजे बी डिसिजन जे परत
that they know this remand and get decision आज कोर्टाने जजमेंट दिलो तो लोकांनी लक्ष आशिल्लें आनी आयज दोगांयक एक जो जादव आसा ताका पुलीस कस्टडियान ते 3 दिसांचो रिमांड सन्मानाच्या कुफुसांचेर निमणो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. रोहन म्हणटा पंचायत मंडळ हो विशय घेवन आपल्या म्हऱ्यांत येवनी, मागीरूच आपूण ह्या विशयाचेर ठोस कितें तें सांगता. I'll comment on Sunburn after the Panchayat things come to us. I have not received it, so let us keep Sunburn for the next time. Once we get things, let the issue within the Panchayat first come clear, then we talk. धारगळ हांगासर जावपी सनबर्न हो सध्या वादाचो विशय ठरलेलो आसा. धारगळ पंचायतीन 5 विरुद्ध 4 अशी मान्यताय सनबर्नाक दिली असली तरी जे 4 पंच सदस्य आसा धारगळेतले ते अजूनही खर विरोधान आसा. हेचेर उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी आयज एका कार्यक्रमा उपरांत उलयतना सांगले की सध्या जो सनबर्नचो इश्यू चालू आसा तो धारगळ पंचायतीचो आसा. त्यांचो अंतर्गत विषय जो आसा हो अंतर्गत विषय अजून सुटोंक ना. तो विषय जेन्ना सुट्टो आनी तो विषय घेवन जेन्ना धारगळच्या पंचायतीचे मेंबर आपल्या कडेन येतले तेन्नाच आपूण हेचेर उलयतलो अशें रोहन खंवटेन सांगलें. जेन्ना आमी ताका परमिशना बद्दल विचारपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेचेर कांय त्यांनी जाप दिवंक ना. पूण त्यांनी एक मात सांगलें की धारगळ पंचायतीचे पंच सदस्य किंवा सरपंच पंचायत मंडळ हो सन्मानाचो विशय घेवन जर तेंच्या कडेन येयले तर त्याच्या उपरांतूच ते ठोस कितें आहा तेंचो निर्णय तो दितले. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता वतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एअरबीएनबीची भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू जाता. एअरबीएनबीन हे विशींची पर्यटन खात्या कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. गोंयांत होमस्टे पर्यटनाक प्रोत्साहन मेळचें हो हे कबलाती फाटलो मुख्य उद्देश आसा. We lined up with Airbnb to set up a lot of things. Sometimes policies, MOUs remain only on paper, but I think this government is driving because we are quite serious about the thought process of changing the whole perception of Goa, that what it has been and what it should be. If we are talking about regenerative tourism, we are talking about Ekadasha Tirtha, and we are talking about connecting the 11 temples, which have a lot of history and tradition. It's time for us to talk much more than what we have had. If we are talking about a culinary, we are talking about inclusivity with the women, then it is the rural areas that we need to focus upon. And that's how I think, as we talk about collaboration, each one needs to work together and take steps together. I'm very happy that Airbnb is launching their first entrepreneurship academy. I think the first in the country, right? India's first Airbnb entrepreneurship academy here in Goa. This definitely aligns seamlessly with all our goals of fostering entrepreneurship and responsible tourism. Now, by empowering these homestay entrepreneurs, this whole program, I believe, will equip Goans with the skills and knowledge needed to showcase their homes and communities on the global stage. I think we already have it in us. Hospitality, we talk about Atithi Devo Bhava. It's sometimes that we talk about it and sometimes showcasing doesn't happen. Who better can talk about it than the women in the house? So the whole idea was talk about Mahila Sashakti-karan or women entrepreneurship shouldn't be just a statement, but we should have things driven around it. And that's how I think working together, coming with the first Airbnb entrepreneurship academy in Goa, will allow us to work a lot of things ahead. This partnership will ensure that tourism becomes sustainable and inclusive economic engine for Goa. वजनमाप खात्याचे काम जबाबदारी आणि गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारित स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमे अंतर्गत 7 तारखेक 9:30 वरांचेर वेबिनार जातलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या वेबिनाराक मार्गदर्शन करतले अशी माहिती वजनमाप खात्याचे सचिव रमेश वर्माने दिली. In Goa, the department has organized Baker Institution cum FSSAI license scheme on Goa State Consumer Rights Day 2024, as our controller has already informed you, on 25th June 2024, and successfully registered 673 self-help groups as manufacturers in peppers. The department works jealously in the state to protect consumer rights. As crusaders of consumer protection rights, the Department of Legal Metrology enforces consumer-friendly laws in the state and empowers consumers through awareness programs. So,
wanting to bolster consumer confidence, the Department of Legal Metrology regularly verifies over thousands of weights and measures used in various sectors. Our department is working with pharmaceutical industries, petroleum, manufacturing, agriculture, precious metals, tools, mining, retail, etc. This department also registers manufacturer pickers, importers of packaged commodities as per the LM Act and rules. Registration as a manufacturer or packer importer is important in order to ensure consumers that whatever they are receiving with accurate weights and complete label information, which enable our consumers to make value comparisons. The importer registration certificates became a mandatory document as custom clearance is not given to any imported packaged commodities unless the importer registration certification, which is also issued by the Department of Legal Metrology. This is done to ensure that all imported packages are in compliance with our LM rules applicable in our country. बिरेस्तारा राती म्हापशा करासवाड्यार ट्रक आनी दुचाकीमध्ये अपघात जालो. करासवाडो मार्गार ट्रक बंद पडिल्ल्यान तो कुशीक पार्क करून दवरिल्ले ट्रक दुचाकी चलोवप्याक दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्यान तांणी फाटल्यान ट्रकाक धक्को दिलो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी जखमी जाला, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. हांव गाडयेचो स्लो आसलो, लायक अराउंड 40 स्पीड आय वॉज. सो आय वॉज वेरिंग हेल्मेट एवरीथिंग. सो इट जस्ट struck me. I just fell asleep a little bit and I got to see the truck was over here and I was on 40 speed normal. Okay. So I just hit it over here and I got to see these people were inside sleeping. They should have at least put something like a light or something. Nothing was there. Nothing was there? Nothing. It was like no light, nothing for the car. In the four-wheeler. Four-wheeler. Truck. The truck was parked over there? Parked here only, middle only like. Middle of the road. One fellow also missed of accident. This person and boy, fine was there. Okay. So today I am the victim. Okay, this is the second for you. पहिले आणि कोणाक झालं होतं? पहिले आणि पण जावपा त्याचा चुकलो. लागले. ओके. पाय मातसो तो डॅमेज झाला. पाय डॅमेज झाला. Because my helmet I got saved. A little bit damage and You going for home? No, I was going for work. Meaning my work was over. I got shift over. I was going home now. So from time I was going home. So. केन्नाच्यान पार्क होतो in middle of the road From only? yesterday only met me. That boy was telling for आता मध्ये गेलो न्हू गाडीचो. आणि लोक मागीर एक्सिडेंट जाले की लोक येता न्हू आदाराक. सो तांकां सांगता ना आपूण चुकलो खंय वाचलो खंय मदत पार्क काडली. येत हांवें जॉन मिंटलचो पडला आसता जॉन मिंटल. सगळें थंयच आहा. ते न्हिदले ना तुज्या जागार. एटलिस्ट इंडिकेशन तरी दिवंक जाल्लें न्हू. कांयच नासलें. सडनली तुका ते फकत हे आसले ते आसा पळय ते येलो कलरचे ते तितलेच आनी काय इंडिकेशन म्हाका ना. लायट तो दिले मातशें एटलिस्ट अलर्ट जावपाची. ओके, कितें सांगूंक सोदता हेजेर? मदींच पार्क गाडयो करतात ते? होय, रस्त्यार मदें पार्क केला. ओके, एटलिस्ट खंय सायडीक पार्क केलेले. इट इज अ पब्लीक रोड. द मेनी कार्स कीप गोईंग हियर. सो इट कॅन बी अ लायक एटलिस्ट सम इंडिकेशन नीड्स टू बी गिवन, रायट? आतां पळय म्हाका जाला लायटी आनी कोणाक जावचें ना. व्हाट गाड़ी में हाँ, लेकिन उसको लगा है? कि ये ट्रक जो है वो 4 दिन से यहाँ बच गया ये अच्छा है. ये तो लग भी सकता था, ज़्यादा मर भी सकता था, कोई ज़्यादा चोट लग जाता तो क्या होता है? ओके. क्या कहना चाहते हो? अभी ये 4 दिन से ट्रक यहाँ पे है, कोई तो प्रशासन साइड में लेना चाहिए ना. साइड में लेने से पुलिस वाले चौकसाई पूछना चाहिए था. अभी तो कोई आई नहीं, पुलिस ने देखा भी नहीं कि इतने दिन से यहाँ पे ट्रक खड़ा है. सगळे येत असतात सगळ्या वेळार, तातूंत कांय तथ्य आसना. पूण परत एकदां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा तुमकां? हांव पळय आसा न्ही, ना अशें कांय आसना. हांव थंय बिहाराक वेवस्थीत काम करता, तें बरें चल्लेलें आसा. आतां उल्लेख केलो राष्ट्रीय शिक्षा नितीचो, तर ती राष्ट्रीय शिक्षा नितीचेर हांव थंय जवळ जवळ 20 विद्यापिठांचो हांव चॅन्सलर आसा. त्या सगळ्या विद्यापिठांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कॉलेजीसनी आमी शिक्षा नीती लागू केली पोरूच्यान आनी वेवस्थीत चल्लेलें आसा. बरें. तुमच्या ह्याच कामा खातीर हांवें तो प्रश्न विचारलो सनबर्नाचो की धारगळे सारक्या पेडण्या वाठारांत जाता म्हटल्यार बीच लायन जाता एक जाता आसलें, पूण धारगळे सारक्या वाठारांत हांव ताजेर कांय
फिरेस्तारा गोवा प्रदूषण महामंडळ आनी कुंकळी औद्योगिक वसणुकेच्या संघटनेन कुंकळी आयडीसीतलो प्रदूषणाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर बसका घेतिल्ली. फिश मिल्स प्रकल्पातले घाणयेरे उदक म्हळ्यांनी आनी व्हाळांत सोडटात, ताका लागून प्रदूषण जाता. देखून ह्या घाणयेरे उदक शुद्धीकरण करून स्टील कारखान्याक उपेग करतले, जेणे करून प्रदूषणाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें कुंकळी आयडीसीचे संघटनेचे अध्यक्ष अभय केणी हांणी सांगला. Help rectify what is happening and try to understand this. The Chief Minister of our Goa and both Environmental Minister called on Goa State Pollution Control Board as well as MD of IDC to address this issue and sort out the problems. Okay. Naturally, they had a brainstorming session with us, especially I being the president of the association, and it was decided that we will try to use this water for some good purpose. Idea was to save also water because water is a precious commodity today. And our villagers are shouting that we are using wasting the water. The same villagers also supply the water to the industries and do their daily work. Okay, but anyway, we have to do a balance between the two. We cannot go on just like that, right? So, what was decided earlier that we will use the treated water, semi-treated water, for plantation purpose. The aim was that we will serve two purposes. One, we will provide a green forest cover to our Kunkuri industrial estate. So accordingly, this year itself, we have planted around 5,000 trees. पैशांच्या आयसाक लागून शेतकऱ्यांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रोही नायक हांणी सांगला. पिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मंत्री रोही उलयले. आमी पार्टी मडगांव जे आमी ट्रेनिंग आपल्याला भुरग्यांक जर आपल्याला 30 किलोमीटर भायर येतात मडगांव जे आयज ग्रॅज्युएट कोर्स भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात. आता आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा उमेद आसा उमेदीन आसा ते करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटांनी शेतांनी वेगवेगळे वेळार ते पळयतात. ही एक बरी गोश्टी आसा ती भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज पळयत कारण कितनाळ आसतले काय दिल्लीच्या लोक येतात ताका दिल्लीवाले येतात आमचे भारताचे वयतात आनी ते कितले भारत जमनी घेतात आनी जे आपल्यो आमचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून पूण आमी विचार करता आमी शेती सोडपाक जायना आनी शेती सोडटा जाल्यार आमी फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ते उबंद करतले आनी आमी जर शेतीची हें केना लक्ष दिना जाल्यार आमी ती बाजरी आमी पयशे लागून कोणी कितें करतात कन्वर्ट करतात आनी कितें करतात आतांच्या भुरग्यांक दिता तेची वस्ती हाडटा कारण तांकां दिल्ली हाडला दिल्ली जें आसता ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते रॉक्स येतात आमी सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता थंडी संतली थंडी संतली दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळें सवाय मेळटा ते अशें करून तुजी काडपाक जाय दिल्ली वचत करून ती वाया पावता आनी अशें करून आपली जमनी करपाक जाय तेन्ना आमी दिसांनी जावपाक जाय गोंयकारांनी जाय जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी दवरतली. मोले काजुमळ वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भायल्या कामगारांक घेवन रेंव काडपाचें काम सुरू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडप कायद्यान बंद आसून लेगीत रेंव काडप
चालूच आसा. आपल्या घरा खातीर रेंव काडपाक गेल्यार पुलीस आमचेर कारवाय करता, मात ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपी लोकांक पुलीस कित्याक कारवाय करिनात असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. आमी मोले पंचायत क्षेत्रांतल्या काजूमळ ह्या गांवांत आसा. ज्या गांवांत काजूमळ गांवसून 2-3 किलोमिटराच्या अंतराचेर जी न्हंय आसा ते न्हंयेन मोठ्या प्रमाणात हांगा रेती काडली वता. भायले परराज्यातील कामगार हाडून हांगा रेती काडटा आनी मोठ्या प्रमाणात तेजे बेकायदेशीर रित्या तेजी हांगा जोरान काम चालू आसा. ही जी रेती काडटा ती हांगा भायर गिरायका खातीर घालता आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा दिसांतल्यान 2-3-4 ट्रक अशे हांगच्यान वाहतूक जाता. जे परराज्यातील कामगार आसा ते हाडून हांगा दवरिल्ले आसा आनी ते कामगार तुमी आतां पळयल्ले आसा की ते हांगाच येता, रावता, जेवता, खाता, रेती काडटा. हो वाठार कुळे पंचायत क्षेत्रांत मोले पंचायत क्षेत्रांत येता आनी कुळे पुलीस स्थानक ह्या वाठाराक लागता. पूण बाकी कडेन सगळे कडेन रेती जी वेवसाय आसा तो बंद आसा. पूण काजूमळ गांवांत ह्या गांवांत मोठ्या प्रमाणात हांगा रेती वेवसाय चालू आसा. बेकायदेशीर रित्या रेती वेवसाय चालू आसा. कोण काडटा तो अन्न बीन आसा. पूण सद्याक हांगा थोडेच कामगार आमकां आयज आमी जेन्ना पाहणी करपा आयले तेन्ना थोडेच कामगार मेळिल्ले आसा. हांगा रेती मोठ्या प्रमाणात काडून वयर दवरिल्ली आसा आनी जवळ जवळ एक 10 ट्रिपी तरी जातल्यो सगळ्यो हांगा हाडून तेंच्यांनी दवरिल्ल्यो आसा हेवटेन तेवटेन. संपूर्ण जो नदीचो परिसर आसा त्या परिसरांत मोठ्या प्रमाणात हांगा रेतीचो वेवसाय बेकायदेशीर रित्या चलता. गोमंतक टीव्ही खातीर काजूमळांतल्यान एकनाथ खेडेकर. नव्यान घाल्ल्या स्पीड ब्रेकराचेर नियंत्रण गेल्ल्यान मोटरसायकलीचेर बशिल्ली बायल रस्त्याचेर पडून जखमी जाली. हो अपघात शुक्रारा दिवसा रस्त्याचेर कुळण वाठारांत घडलो. दिवचले बायलेन मागेली लिफ्ट तिकाच मारक पडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साखळेच्यान एक मोटरसायकलवालो दिवचलच्या दिकेन येतालो. सुरेखा कुंभार हे बायलेन त्या दुचाकी स्वाराकडे लिफ्ट मागली. कुळणा वाठारात घातिल्ल्या नव्या स्पीड ब्रेकराचो दुचाकी स्वाराक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान तांणी ब्रेक मारलो. तेन्ना फाटल्यान बशिल्ली बायल उसळून रस्त्यार पडून जखमी जाली. देखून तिका हॉस्पिटलांत व्हरून उपचार करून घरा धाडली. येताना लिफ्ट मातशें येतालें लिफ्टी खंयसून येताली? साखळीच्यान बिचोले आनी हॉस्पिटला कडेन पावता पावता पडलें हांव मातशें तें हें उंच आसा न्हू स्पीड ब्रेकर पडले म्हणजे मोटरसायकलीचो कचको भरलो. तो कोण वळखीचो काय लिफ्ट घेवन येयल्ले? मातसो वळखता केन्ना हाडटा म्हाका. हां पण तुका आतां चड मार ना म्हणून बसी प्रमाणे येयना मार चड भरला. हां दोळ्यांक लागला आनी धोपराक ओके तसो प्रॉब्लेम काय ना. आतां एक्सरे बी काडलो बी इंजेक्शन आतां बरें आहा न्हू. म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर म्हाका दिसता ते स्पीड ब्रेकर घालतात ते रस्त्यार तेचेर दिसता. आधार हॉस्पिटला कडेन दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्याचेर कुळण आनी गोकुळवाडो सरवण वाठारांत मेळून 2 कडेन नव्यान स्पीड ब्रेकर घातल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा राती हे स्पीड ब्रेकर घातिल्ल्याचें कळटा. मात स्पीड ब्रेकर घालतना फावो ती जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. स्पीड ब्रेकर घातल्यात खरे मात ह्या स्पीड ब्रेकरांचेर धवे पट्टे मारूंक ना वा थंय सायन बोर्ड लेगीत लावंक ना. देखून हे दोनूय स्पीड ब्रेकर सध्या येरादारी खातीर धोक्याचे जाल्ले आसा. शुक्रारा सकाळी कुळण वाठारांतल्या स्पीड ब्रेकरा कडेन मोटरसायकली वयल्यान पडिल्ल्यान एक बायल जखमी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण साखळेच्यान एक मोटरसायकल स्वार दिवचलच्या दिकेन येतालो. साखळे एके बायलेन ताच्या कडल्यान लिफ्ट घेतिल्ली. ते बायलेक घेवन हो मोटरसायकल स्वार दिवचले येतालो. कुळण वाठारांत पावतकीच ह्या मोटरसायकल स्वाराक कुळण वाठारांतल्या नव्यान घातिल्ल्या स्पीड ब्रेकराचो अदमास येवंक ना. अचकीत स्पीड ब्रेकर दिसतकीच ताणें ब्रेक मारलो. ते बराबर फाटल्यान बशिल्ली बायल रस्त्याचेर पडून जखमी जाली. जखमी बायलेक ताकतिकेन दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेली. थंय तिचेर प्राथमीक उपचार करून तिका घरा धाडली. हे बायलेच्या तोंडाक जखम जाल्या आनी ती सध्या सुखरूप आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण
मोटरसायकली वयल्यान पडून जखमी जाल्ली बायल दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयात कामाक आशिल्ल्याचें कळटा. मजगती स्पीड ब्रेकर बसयल्यात थंय बेगोबेग धवे पट्टे मारचे नाजाल्यार सायनबोर्ड लावचे अशी वाहन चालकां कडल्यान मागणी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.